प्रदीप बाब, आमी हांगा साळगांव दोनवाड्यान पळयता तळे कडेन गणपती सगळे वयर आसा, आजून ते हे जावंक ना. कित्या खातीर? सध्या ही आता आमी आमची अख्ख्या साळगांवची गणपती वार्षिक गणपती बुडोवपाची तळी जी सोनारबाट आनी दोनवाड्याच्या मध्यार आसा, हांगा लुट्स कॉन्वेंट आनी लागींच ही तळी. वर्सांत आमी पळयता की चडशे गणपती बुडोवन मातयेंत विलीन जाल्ले आसता, पूण खुबशे अशे कशात आसा त्या परिस्थितीन आसता आनी कांय तेंपान जेन्ना उदकाचो लेवल देंवता ते सगळे मागीर एक विचित्र म्हणजे पळोवन नज अशें दृश्य हांगा आमी वर्साच्या वर्सा पळयता. आतां जालां कितें, हो समाज आतां आमचो आसा पळय, जावं सोसायटी म्हणटा ती, जावं लोक म्हणटा तो, प्रत्येक जाण रेस मारता. प्रत्येक जाण रेस कशी मारता की 1.5 दीस तूं दवरता, आपूण 5 दीस दवरतलो, हो 5 दीस दवरतालो, हो 7 दीस दवरतलो, आनी 7 दवरता तो 9 हें चालूच. तुजी मुर्ती केदी तेच्या परस म्हाजी मुर्ती व्हडली, वाड्यार गांवान म्हाजी सगळ्यान व्हडली, ह्यो ज्यो व्हडल्यो दिवल्यो तेजी पुजा कशी जाता, कितें जाता तेजो व्हडलो विचार ना. पूण ह्यो मुर्ती हाडटना चिकट मातयेच्यो हाडचें हें धर्मीक शास्त्रांत सुद्दां बरयल्लें आसता. कित्याक आमचो जो चवथीचो जो उत्सव आसता तेका सगळें निसर्गान दिल्लें तें वापरता आमी. माटोळी पळय, माटोळेक सगळें सामान आमी सैमा कडल्यान निसर्गा कडल्यान मेळटा. फुलां फळां हें तें देवाक वापरता, दुर्वा फुलां सगळ्या सैमा कडल्यान मेळ्ळेलें आसता. पूण आमी ती चिकट माती घेवन तेजी मुर्ती जी पयलीं आमी वापरताले करताले लोक आनी आमकां मेळटाल्यो त्यो मुर्ती बाजारांत, त्यो आतां कमी जायत चल्ल्या. कित्याक लोकांक जाय कितें व्हडली मुर्ती, ती व्हडली मुर्ती उखलपाक 8 जाण लागता, तरी पूण ती मुर्ती जितली ल्हव जाता ती प्लास्टर ऑफ पॅरिसाची जाता. आनी प्लास्टर ऑफ पॅरिसाची दिसपाक बरी सुंदर ब्युटिफूल, वा युअर ब्युटी, कोण मागीर येतात ते म्हणटा वा वा ब्युटिफूल, तुजी ब्युटी क्यूट. पूण जी आमी वेरेसून हाडटाले आमच्या बापायच्या टायमा वयल्यान आज्याच्या टायमा वयल्यान, ती मुर्ती वेरेची पयल्या फुडें जो पळोवंक येतालो तो म्हणटालो अरे वेरेची मुर्ती काय म्हणून, प्युअर मातयेची, चिकट मातयेची. आतां थोडे लोक शाडू माती म्हणटात आनी चिकट माती म्हणटात, तेजी एकठांय करतात. त्यो निसर्गान कितें जाता, तुवें बुडयल्यो की तेज्यो त्यो मातयेन विरघळून जाता. सो मातयेनसून करप आनी मातयेनूच परती ती मुर्ती वचप, हो निसर्गाचो नियम आसा. आमी मनीस सुद्दां येतना मातयेनसून येता आनी वतना मातयेन वता. सो हें शास्त्र आहा तें बरयल्लें आसतना लोक तेमा कित्याक करतात? तुमकां पर्यावरणाचें पडलेलें ना मरे, उदक वाट लागून, निसर्ग वाट लागूं तुमकां पडलेलें ना. पूण धार्मीक शास्त्र आसा पळय तें तरी सांबाळा मरे. तुवें बरी 5 दीस 7 दीस 9 दीस 11 दीस पुजून तिजी जी मुर्तीची पळय जी कितें एक धार्मीक विधी करून पळय जें केल्लें आसता, आपलो सगळें अर्पण केल्लें आसता, तें सगळें हांगा उदकान सगळें विचित्र करून सगळें हें वाट लागता मरे. हांव मागता जें हांव म्हणटा साळगांवचें सगळे कडेन हेंच चलता. खंयच्याय गांवान वच, गोंयभर महाराष्ट्रानूय हेंच चलता. हांव आव्हान करता साळगांवच्या लोकांक आमच्या, कित्याक हांव हांगा आसा म्हणून, बाकीच्याय वाठारांत खंय आसूं जे तळयेर तुमी बुडयतात न्हू तेणें मरे येवन पळोवचें आपली येदी व्हडली मुर्तीची विटंबना कशी जाल्या, ती मुर्ती खंय आसा. एक आव्हान करता तुमकां, आपल्या दोळ्यांनी येवन पळोवचें. बुडलें म्हणटकूच सगळ्याक काबार जायना. गणपती बुडयतकूच ताची अवस्था कितें जाल्या, ती अवस्था कितें आसा, तेजें सिच्युएशन कितें आसा हें येवन पळया आनी आपली मुर्ती तुमकां वळखुपाक कळटली. येदी व्हडली ही मुर्ती म्हाजी आपणे घरा कडेन लोकांक दाखोवंक हाडलेली येदी व्हडली, तिजी हांगा विटंबना चलता म्हणून. प्रदीप बाब, हे प्रत्येक वर्सा आमी पळयता हे तरी मुर्त्यो भितर आसा, पूण मिरामार बीन सगळे पांया कडेन येता, सुणे घेवन भोंवतात आनी खुबशे आमी अशे व्हिडियोज पळयल्या. ताज्या खातीर एक गव्हर्मेंटान सुद्दां एक कसलो तरी स्टेप घेवचो गरज आसा. कारण काल एक प्रवीण आर्लेकरान स्टेटमेंट केलो की प्लास्टर ऑफ पॅरिसाचो जो हे आहा मुर्त्यो आहा ते स्टॉप करूंक एक वांगडा जावचें ना म्हणून, एकदम जावचें ना. हेच जे बरोबर ऑब्जर्वेशन की दर्यार जे बुडयतात बेतीन, पणजे, मिरामार, कारंजाळे आनी बाकीच्या हेर वाठारांनी सुद्दां गोंयांत जे बुडयतात दर्यार, त्यो मुर्ती बुडनान पळय त्यो परत्यो व्हांवून येता. आनी त्यो येतना कशें येता, कोणाचो हात मोडलेलो, कोणाची सोणी मोडलेली, पळोवपाक विद्रूप सगळें चित्र, सगळें इतलें विद्रूप की तुज्यान पळोवं नजा की 5 दिसां पयलीं जावं 1.5 दिसा पयलीं 7 दिसां पयलीं हीच मुर्ती आपूण पुजलेली काय कितें असो प्रश्न पडटा. आनी थंय मागीर कोण भुरगे खेळटात, कोण ते माती कितें करता, कोण तो भाग व्हरून खंय उडयता, कुत्रे थंय कितें करतात, आपले कितें घाण करता तें कोणाक पडना. आनी तूं म्हणटा तशें आर्लेकरान जो एक काल मुद्दो मांडला की आमी 100% POPच्यो मुर्ती बंद करूंक शकना,
जर तुम्ही बंद करूंक शकना जाल्यार तुम्ही उलयता कित्याक की आमी POPचेर बंदी आसतले म्हणून. एक आमदार अशें उलयता जाल्यार सरकाराचें ताचेर कितें नियंत्रण आसा ह्या आमदाराचेर उलोवपाचेर. सरकाराचें म्हणणें आसा की आमी POP वापरूंक दिवचे ना. पयर एक मजेशीर गोश्ट आसा, खंयचो तरी एक धाकटो शॉप सील केल्लो, प्रशासनान सील केल्लो आनी मुर्तीक हांगा ज्यो काडप ना म्हणलेल्यो त्या मुर्तीक शॉपवाल्यान रातचे राती आपले ते पुलप तोडले, मुर्ती दिसून घेवन गेलो. कितें केलें प्रशासनान? सो प्रशासन म्हणटा तें न्हिदलेलें आसा, कोणाक कांय पडलेलें ना. पर्यावरणाचे तुमी दोंगर शेतां काबार केली आनी हांगाय जर तुमी अशें करतले जाल्यार आनी फुडार बरो नात. थँक्यू व्हेरी मच प्रदीप बाब. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.